संसर्गुदा उरिसितल्या Orvartara jik vanta Gorva gotya vismit gota Agvara voit padung sata Gorva gotya vismit gota Agvara voit padung sata Bonat Solomolo Kalti Bona Dudelolo Uncharupan Buddhadevaso Bhukti Ailo Taru Kamso Uncharupan Buddhadevaso आयच्या मिसान संपलेल्या आगुस्तीन अंतां हाका जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे आत्म्या बसत हे मिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव आमकां आपल्या पुता वरवीं दर दिसाक घोडेक मेळूंक रावता आनी आमचे सवे येता. आपल्या उतरांतल्यान संस्कारांतल्यान आनी आमकां भेटलेल्या भाव भयणी वरवीं तो आमकां मेळटा. तर ताका आमचें मन काळीज आनी जिवीत उक्तें करुया आनी खालतेपणान ताका आमच्या जिवितांत घेवंक हे वेळार आमची चुकी ओळखून ताची काकुतीक उलो मारुया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बेगीन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या 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 काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुता सुमिया देवा
देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमकां तूं दिसनाय पूण तुजो उजवाड धाडून ह्या संवसाराचो काळोख तुवें काडून उडयलोय. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या एकल्याच पुताचो जल्म फावो त्या मनान वाखाणूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक आमेन. बागयोन जोवान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव एक हुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सोत ना. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटा ती खरें नवी आज्ञा. कारण कालोख गेलो आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा तो आजून काळोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या भावाचो दुवेस करता तो काळोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता तें तोच नकळो, कित्याक काळोखांत ताचे दोळे कुड्डे जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब दावन दी. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितोम संतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर उल्लासूं प्रितोम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितोमे वयर देवाक सोदगितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब. सर्वेस्वरा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितोम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोव मान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें दवरचें. जबाब. सर्वेस्वरा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितोम संतोसूं. राष्ट्रांचे देव कोण जाणय, काणयांतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. ताच्या आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा फांगतात. देव मंदिरान जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्वरा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितोम संतोसूं. उद्गार. सगळ्यो बिरावया. सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय, सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय.
पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oiva tuka somia. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो म्हालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृद्धींत बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समृद्धींत सांगलां त्या प्रमाणे गोवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो येवन समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे भुजबणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्ले. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवयक बापाय जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या साकरा कांतान दोनया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सडबण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडयतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारीक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड बसूंक एक करू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिन्नां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास बिततली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wagani tuka Krista. पोरजांक उजवाडाचो उजवाड हो. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. सुर्या परी जेजू सुर्या हातूर उदेता आनी पडटा. जेजू सोरोन सोरना तसलो सुर्या उजवाड. तो सदांच आसलो, आसा आनी आसतलो. मनशां संवसाराची वस्तू हांकां काळ आसा, देखून आमी वस्तू घेता तेन्ना ताचेर डेट आसा ती पळयता. तो एक्सपायर जाला वो आसा वो थकतलो, बरो मेळटलो म्हाका
अशी आमी वस्तू सगळें पळयता जाल्यार काळा सगळें आमी आमकां सुरवात आसा आनी शेवट आसा. देव सरोना तसलो म्हणटकच तो सरतल्या वस्तूंचो रोसणार सांबाळणार आनी आमकां राखता सांबाळटा. आमचे सवे आसा, आमच्या गरजांक पावता, आमची प्रार्थना आयकता, आमचें सगळें बरें करीत आसा. तर ह्या जेजूक आमी सदांच सोदुया, आशेवया, उतरेकुया. ताका भावताच्या दोळ्यांनी पळोवया, ताका भावताच्या चिंतनांनी समजुया आनी भावतान ताका आमच्या मनान काळजांत तो उतरा वरवीं आयला. आनी थोड्या वेळान पळोवंक उंडो कसो दिसतलो, चाकूंक सोरो कसो लागतलो. उतरा वरवीं आयला आनी आपल्या मासा रोगता वरवीं तो आमच्या जिवितांत काळजांत येतलो आनी आमचें सगळें आसतलो. ताका भावतान शेवया, ताका जिवितांत सांबाळुया, ताका घेवन एकचारांत कुरपेचे, मोगाचे, एकचाराचे, उस्क्यान भरलेलें सेवे चाकरेचें जिवीत जेवन ताका सांबाळुया आनी दुसऱ्या सगळें वचून ताका दुसऱ्यांक दिवया. दुसऱ्या मनशांक आनी अनवळखी मनशांक देवाशी हाडुया. बिटोनिंग आमी गायन गावुया. तुकांच बापा सी 30 आनी 8 पान 40 आनी 4 सी 38 पेज 44. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार करा दावतोचे तुजो मोलमोग परगट करून शुको मोरचो ज्ञान दिवूं. तुकांच बाबा सोर मोचे दिदां तुका हे गाणी. तुकांच बाबा सोर मोचे तुजे सेगोर काशेले. तुकांच बाबा सोर मोचे दिदां तुका हे गाणी. तुकांच बाबा सोर मोचे तुजे सेगोर काशेले. मोचे सुखे, मोचे दुखे तळमळे ह्या दिसाचे. भाव भयणाची चाकरी करून खुशालकाय तुजी म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आसकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया ओय वशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदविदारा आनी सासण्याच्या देवा सर काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे विंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अस्कोताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यान जोडलो हो विनाशीमान एकवट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सजूंक वेचच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Bavartaco good porgo to ya. Umelo Jesus, Shimonzala, Jesus, Novia etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता
आनी ऑच्चिपेताचो उंडो आनी सडपणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. अंजेरची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बोरमासो जावन मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून येची वेतांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका काकुतीन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या सत्य. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटली आमची. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पळोवना पूण जे एकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. बावार्थाचे दोळे D5 पान 40 D5 पेज 49. बावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका बोळ्योन आमकां जागोय जेजू. बावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका बोळ्योन आमकां जागोय जेजू. दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शोधाव जेजूची कूड ताचे जिवेर गो. दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शोधाव जेजूची कूड ताचे जिवेर गो. बावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका बोळ्योन आमकां जागोय जेजू. बावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका बोळ्योन आमकां जागोय जेजू. प्रार्थूया. कोवळ्या बापा, तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला, ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचे गायन गावुया. एज 4 बोकड्या राखण्याचे गीत पान 108 एज 4 पेज 108.
जग